प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयची शुवर्तमान जावन आसा माकूचो 8वो विसवोर वोड 14 ते 21 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 8 वर्सेस 14 to 21। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। शीस उणें व्हरूंक विसरलेले, ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो। तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणून शिडकायलें, चीत दियात आनी फारिजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगे विशीं चोत्रायेन चलात। ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उणें नान देखून तो अशें उलयता। हें जाणून जावन जेजून तांकां म्हणलें, उणें नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे मदें उलयतात? अजून पर्यंत तुमकां ओळख ना, गिन्यानूय ना, अजून पर्यंत तुमचे मोतीक उजवाड ना? दोळे आसून तुमकां दिसती पडना आनी कान आसून तुमकां आयको येना? वो उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक पळून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणें म्हणलें 12। आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक दिले तेन्ना उरलेल्या कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? आनी तांणी ताका सांगलें 7। आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर अजून पर्यंत समजनात तुमी? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक एकदम कोडू उतरां उलयता, ताका शिलकायता। कित्याक गाय भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तनाच्या पयलीं कितें घडटा? जेजून 2 मिलाग्री केल्ल्यो। ताणें पयलीं 5,000 लोकांक 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी 5,000 लोकांक जेवण दिलें मिलाग करून। तेज्या उपरांत 7 उण्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी ताणें 4,000 लोकांक जेवण दिलें। आनी आतां कितें घडटा? ताणें ह्यो मिलाग्री करून त्या शिसांनी आजून जेजूचेर इतलो भावार्थ धरूंक ना। कितें घडटा आयज? जेजू ओड्यार वेता आपल्या शिसां बरोबर आनी ते आतां खंयसर देवाचें उतर परगोड करपाक आसात आनी ताचे कडेन ताणें कांय जेवण व्हरोंक ना, कांय उणें व्हरोंक ना, फकत एकूच उणो उरला। आनी त्या वेळार जेजू तांकां म्हणटा, बाबा म्हणटा, तुमी फारिजेवांचेर जरा बरी चोत्राय दवरात। फारिजेवांचेर तुमी चोत्राय दवरात। कित्याक अशें म्हणटा? तो म्हणटा, चीत दियात आनी फारिजेवांचे आनी हेरोदीची फुगे विशीं चोत्रायेन चलात। भाव भयणीनो, जेन्ना अशीं उतरां जेजू म्हणटा, शीस कितें सजमतात? ते सजमतात उणें ना म्हणून, ताणें जेवण हाडूंक ना म्हणून देखून जेजू अशें म्हणटा। पूण भाव भयणीनो, जेजू त्या शिसांक कितें शिकोवंक सोदतालो? तो ताका सांगूंक सोदतालो, ताणें इतली मिलाग केली, इतलो लोक आहलो, थोड्या पावांनी, थोड्या उण्यांनी, थोड्या मासल्यांनी ताणें इतल्या लोकांक जेवण दिलें। म्हणजे ताची चोत्राय केन्ना ताच्या जेवणाचेर नासली। तांकां सजमणी आजून मेळोंक नासली की जेजू कोण म्हणून तो। ताणें कोणली मिलाग पळय केल्ली ती। थोड्या उण्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी ताणें कितल्या लोकांक जेवण दिलें। आनी आजून ह्या शिसांक आजून ती सजमणी मेळोंक नासली। आजून तांकां कळोंक नासलें की जेजू तांच्या बरोबर आहा तो जावन आसा सोमीत देव आनी ताच्यान कितें व्हडल्यो मिलाग्री खंयसरूय करूंक जाता। आयज आमी भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन हें देवाचें उतर आयकता। आमी आयज मिसाक वचत जाल्यार, कोण शर्माव दीत जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकतले, ती सजमणी घेतले। पूण आमकां आयज कितें फायदो? आयज आमकां कसली शिकवण मेळटा? जेजू आमकां सांगता, तो कितें सांगता आमकां? तो म्हणटा, ह्या शिसांक जेन्ना ताणें तांकां ही मिलाग्री करून दाखयली, आजून तांच्या गिन्यानान येवंक ना, आजून तांच्या मनान येवंक ना की आजुनूय ते तांची चोत्राय तांच्या पोटाचेर आसली। अरे जेवण ना, हें ना, तें ना। जेजू म्हणटालो तांकां, अरे हांव आहा जाल्यार तुमकां सगळें मेळटलें। तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आयज देवान आमचें कितलें बरें केलां। कितले फावटी आमी बरीं नासतना आमकां पिकोवणी दिल्या, कितले आमकां धादोशी केल्यात, कितले आमची फामील दिल्या, आमची भुरगीं दिल्यात, आमकां आमचें सगळें बरें केलां। आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान देखून जे जेजून आमकां घडलां खुर्सा ताजेर आमी भावार्थ दवरता, तेन्ना आमकां कसलेंच फाल जावचें ना। पूण कितें घडटा? जेन्ना आमच्या जिवितान कसले त्रास येता, कसलो रिपोर्ट येता दोतोराचो, कितें कोवीड येता, कितें आमचें उणें जाता,
आमची चोत्राय खिचर वेता, आमी खिचर वेता, आमी रडटा, आमी आमी जेन्ना मागणे करता रडोन रडोन मागणे करता आनी आमी समजता की देव पयस गेला म्हणून. आनी जेजू म्हणटा हांव तोच जेजू, हांवें तुमच्या जिवितांत कितल्यो मिलाग्री केल्या, कितल्यो पेकोणी दिल्या तुमकां, कितलें तुमकां दादोशी केल्यात, आजून तुमी विसरल्यात, आजून तुमच्या मनान येना की हांवें कितें केलां तें. सगळें हांव खुर्सार येवन तुमचे पासत मेलां, सगळें घोडलां तुमकां, आजुनूय तुमच्या मनान येना की हांवें कितें केलां तें, आनी आजून तुमी रडटात, आजून म्हजेर उतराचेर बावट धरुनात तुमी. आनी आयज भाव भयणीनो आमकां जशें जेजून आपल्या शिसांक मोडलेलें तींच उतरां जेजू आमकां म्हणटा. तो कितें म्हणटा, आजून पर्यंत तुमकां ओळख ना, गिन्यानूय ना, आजून पर्यंत तुमचे मदीं उजवाड ना. भाव भयणीनो परतून वाचता, जी उतरां जेजून आपल्या शिसांक मोडलेली ती उतरां आयज जेजू आमकां म्हणटा. तो कितें म्हणटा, आजुनूय पर्यंत तुमकां म्हजी ओळख ना, गिन्यानूय ना, आजून पर्यंत तुमचे मदीं उजवाड ना. भाव भयणीनो हो उजवाड खंयचो? लायट घाल्ल्यार जेन्ना रात जाता लायट ना तेन्ना हो उजवाड म्हणटा काय? ना, हो उजवाड आपल्या उतराचो, ह्या उजवाड आपल्या उतराच्या सोजमणीचो. आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमयान दोनी मानलो तेन्ना पवित्र आत्मा आयलो आमचे भितर आनी आमी आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालें. आनी देखून जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, खरेंच आमी जेजूक सोमयान दोनी मानला जाल्यार तो हो देवाचो कितें म्हणटा ते उजवाड, ही देवाचें उतर जावन आसा, देवाचो उजवाड तो आमचे भितर आहा. आनी जेन्ना देवाचो उजवाड आमचे भितर आहा आमी केन्नाच म्हणटात ते भाशेन त्रासान पडची ना, कित्याक हो उजवाड हो देवाचें उतर पवित्र आत्मो आमकां वाट दाखयतलो आनी आमकां सदांच एक सैतिवंत जिवीत जिवंक आमकां कवीत करतलो. आयज भाव भयणीनो उतराचेर आमी नियाल करुया. आमी खूब आमकां संय जाल्या, खूब देवस्थान करपाक, मागणी करपाक, हें करपाक तें करपाक, पूण आयज आमी देवाच्या उतराचेर आमचो 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 म्हणटा ते म्हणटा आमचो थाराव घेवया, आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरुया, आमच्या मनाची नडसणणी करुया. परतून परतून तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान आमी उलोवन आयज आमी तें देवाचें उतर पाडून हें सैतिवंत जिवीत जियोया. आनी तेन्ना आमकां जेजू म्हणटलो खरेंच तुमी म्हजी भुरगीं, खरेंच हांव तुमकां कितें करूंक सोदतां, हें केलां हांवें तें तुमकां, हांवें तें हांव तुमकां भोगूंक पावतलो, तुमी भोगूंक पावतल्यात आनी खरेंच जें जेजून आमकां घडलां हें सैतिवंत जिवीत आमी जियोंक पावतले. आयज भाव भयणीनो तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव चिंतून तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.